आम्ही आसात केपें तालुक्याच्या मलकणे पंचायत वाठारांत। हांव पत्रकार संदीप मापारी। आज जो गोंयांत स्कॅम चल्ला त्या स्कॅमा भितर गोंयकारांक कपलार हात मारपाची परिस्थिती आयल्या। आज हो स्कॅम करपाचो मूळ उद्देश कितें आनी ह्या स्कॅमा भितर चडांत चड बायल मनशां आसा आनी हो स्कॅम करपाक बायल मनशां कापसात कशी जाली। ह्या स्कॅमा भितर कोणी तरी तांकां गॉडफादर गॉडमदर आसता आनी आसतलोच। जो पर्यंत हो गॉडफादर गॉडमदर मेळना तो पर्यंत ह्याचो विलेवाट जावपाकूच ना। ही गोंयकारांत कपलार हात मारपाची परिस्थिती आयल्या। ही घडणूक गरम आसतनाच आज कुडचडे काकोड्या वाठारांत एक फामाद बँकेक एक मोठो घोटाळो जाला। तो घोटाळो केन्ना सावन चलता हे कोणाकूच खबर ना। आयज ह्या घोटाळ्या भितर सॅमी कुलासो उर्फ तन्वी वस्त ही ह्या घोटाळ्याक मुख्य सामील आसा आनी ताका भितर आनंद जाधव हो मॅनेजर होय सामील आसा। ह्या 8 दीस पयलीं ही घडणूक घडली आनी 8 दिसां भितर पुलीस इन्स्पेक्टर वैभव नायक हाचेर कांयच कारवाय केली ना। ताका लागून कुडचडे वाठारांत एक मोठो बोवाळ जालो। जेन्ना पत्रकारांनी हाचेर आवाज उठयलो तेन्नाच ह्या घडणुकेक वाचा फुटली आनी आज मेरेन 17 केसी जाल्यो। 17 केसी भितर 1,59,51,000 अशी रक्कम आसा। ही घडणूक जावपा जायना। गोंया ही घडणूक चलता आसतना कुडचड्या ही घडणूक जाता आनी खंय जातली हेजे आवाज उठोवपा जाय। हो आवाज आमी प्रत्येक गांवां वचून हे करतले, आवाज हे करतले प्रत्येक मनशा फुडें बाबा तुका विचार कसो आसा। आज आमच्या भितर आसात मिथिल देसाय समाजसेवक। मिथिल बाब नमस्कार। हांव संदीप मापारी। तुमकां कितें दिसता आज ही घडणूक घडटा स्कॅमाची घडणूक चलता आज नेट त्या गोंयांत चलता एक गोंयकाराक कपलार हात मारपाची परिस्थिती आयल्या तुमकां कितें दिसता? पळय आतां आमच्या आख्खे गोंया भितर जॉब स्कॅमाचें हें चलता। दिसा कडेन मागतना आनी ईडी आसा आमची नाल्यार CBI हितून इन्क्वायरी जावची कित्याक ही व्हडली गोश्ट। कित्याक जॉब फॉर कॅश फॉर जॉब म्हणटा हो एक व्हडलो स्कॅम आसा। कित्याक मेन करप्शन म्हणटा जॉब फॉर स्कॅम फॉर कॅश फॉर जॉब हेजेर जाता। कित्याक एक मनशाक एक 10 लाख दिन समज जॉब घेवपा पडलो तर ते 10 लाख त्या भुरग्यांक रिकवर करपाक कशें मेन रूट म्हणटा करप्शनाचो तो जावन आसा। गरीब लोकांक 10 लाख 20 लाख काडून खंयच्यान दिवपाचे कोण खंयच्यान आमगे कितें लोकां वांगडा कितें मायनींग बंद आसा भांगर घाणा दवरून लोक जॉब घेता जाल्यार अशें करून जावपाक वयल्यान जॉब दिना सुद्दां पयशे आनी घोटाळो करता। इतलो व्हडलो घोटाळो हे आमी सहन करून घेवपा ना। आनी तशेंच आतां कुडचड्यार एक स्कॅम जालो। जर बँके आमगे पयशे सेफ ना जाल्यार आमी पयशे दवरपाक खंय घरा पयशे सेफ ना चोर येता जाल्यार बँके दवरल्यार थंय सेफ ना जाल्यार आतां अशें आमगे एक जाणटेल्या पयशे हें जाल्यार मागीर त्या जाणटेल्यान कितें करपाचें। सेंट्रल बँक म्हणटा एक बारीक बँक न्हू नॅशनलायज बँके समज अशें स्कॅम जाता जाल्यार उरलें कितें। आनी हितून भितर पुलीस इन्वेस्टिगेशन कांय करना। ते कोण ते तन्वी म्हणटा डायरेक्ट फोन हाती घ्या कोणा कनेक्शन आसलें तें हें करून हें करा न्हू 5 दिसां हें करपाक जाता व्हडली हें ना तितून। समज मनार घेतल्या न्हू रोखडें हें करपाक जाता अशें ना। आमगे इंटेलिजन्स इतली फास्ट आसा गोवा इंटेलिजन्स इतली फास्ट आसा की ती ट्रॅक करपाक व्हडलेशें कांयच ना ह्या भितर। सो कितें एक्शन घेना तें म्हाका समजना। तुका कितें दिसता ह्या मोठ्या राजकारणाचो हात आसपाक शकता? हय सगळे मोठे राजकारण्या हात आसा आनी कोण आसा तें म्हाका खबर आसा। म्हाका काल एक कॉल येयल्लो ते म्हाका नांवांय खबर आसा पूण ती नांवां उगड करना कित्याक म्हाका तें वायटपण घेवपा नाका सद्या तरी। कित्याक सद्या म्हाजे खूब केसी चालू आसा आनी त्यान म्हाका तें हें नाका। सद्या सॅमी कुलासो आनी मॅनेजर आनंद जाधव हितून पुलीस स्टेशनार आसा तेंचेर जायत जाणांच्यो केसी आसा आनी चलतल्यो। आज सद्या 1,59,51,000 ही रक्कम आसा। ही आनी कितली आसूं शकते
अशे आवाज उठोवपा जाय, ह्या नागरिकांनी आवाज उठोवपा जाय. नागरिकात आनी थोडे दिसान पळय नागरिकात रस्त्यार येतले आनी जॉब स्कॅम आनी हो स्कॅम जालो पळय हो बारीक स्कॅम न्हू. त्या 1 कोटी यूज म्हणल्यार एक बारीक आमचे गरजुवंत मनशा पयसो म्हणल्यार येना. कित्याक आमची आतां सद्या तरी आमची इकॉनॉमी इतली डावन आसा की लोकां कडेन पयसो ना, लोकां कडेन अन्ना पयसो ना सद्या, असली परिस्थिती आसा. तशेंच आनी एक हें चालू आसा, हे जाणट्या बायलां आमगे पयशे येता पळय आनी बायलां पयशे येता ते 1000 बीन येता. तो गोवोरमेंटान सांगचो 1000 काय 2000 स्कीम ती सांगची. 1000 कोणा बोल्सां वयता आमकां कळपा जाय. बरोबर 2000 तुमची स्कीम काय 1000 स्कीम ती सांगची गोवोरमेंटान काय 500 रुपया स्कीम ती. 3 म्हयन्या तुमी 1000 पयशे घालताय, 2 म्हयन्यान आनी एक 500 रुपया घालताय. हे अशें करून जायना. ज्या प्रमाणे आज तुमी हांगा हो विशय करपाक येयल्यात, तुमी उदोळच म्हणली म्हाका जे आवाज उडयता तेजेर हल्लो जाता, तेजेर हें जायना, कारवाय जायना. हल्लो जावन सुद्दां उदोळ उलयल्या तुमी, त्या विशया लागून हांव तुमचेर उलयतां.